नमस्कार मित्रांनो. सूरज नांद्रेकर गोंयकारपण चॅनला खातीर परत एकदा तुमच्या मुखार. आमी आसा गोवा सदन दिल्ली हांगा आनी आमी जेन्ना कुंभमेलाच्यान हांगा पावले तर हांगा पयले आमी आयकोन आयले की गोंयचो एक भुरगो सिद्धेश देसाय ताणें इफी 12 वर्सां केल्या आनी गोंयचे रिपब्लीक डे टॅब्लू ताणें दोन फावटी केला 2017 आनी 2020. ताका आता हिमाचल प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेश ह्या दोन स्टेटींचे टॅब्लू करपाची संधी मेळ्ळा. तर आमी ही ऑपॉर्च्युनिटी घेतली ताजे कडेन उलोवपाक की ताका हे करपाक मोटिवेशन खंयच्यान मेळ्ळें आनी गोंयचे भुरगे आता राष्ट्रीय लेवलाचेर असले आपली आर्टिस्टाची क्रिएटिविटी दाखोवंक फुडें सरल्यात. नमस्कार सिद्धेश बाब. नमस्कार. येवकार तुमकां. Thank you. आणि मेन म्हणजे खूप खोस भोगता कित्याक गोंयचे भुरगे आता पयलीं तांकां मातशी डॅरिंग येना आसली असले काम घेवपाक. तुका कशें कितें आंध्र प्रदेश आनी हिमाचल प्रदेशाचो काम? पयलीं म्हटल्यार हांव तुका नमस्कार करता, कारण तूं इतले पयसच्यान आमचे हे करून एक इंटरव्यू घेवपाक आयलो. खूब बरें दिसलें. हिमाचल प्रदेश आनी आंध्र प्रदेश म्हटल्यार कशें आहा जाणा मरे की अरुणाचल प्रदेश. हय, अरुणाचल प्रदेश आनी हिमाचल प्रदेशाचे जेन्ना आसा तेन्ना कशें आसा की हांव लास्ट कितली वर्स म्हणजे हांवें 2017 आनी 2020 हांवें फ्लोट केल्लो आसा. तर म्हाका हांगा दिल्लीचो फ्लोटाचे म्हणजे आमकां एक वेगळीच हें आसता. म्हणजे दिल्लीक तुवें फ्लोट करप एक व्हडलें अचिवमेंट टायप आमकां तें, म्हणजे आमच्या फिल्डांतल्या लोकांक. तर त्या हेतून हांवें अंदूय गोवाक ट्राय केल्लो. पूण म्हाका मागीर थंय हें जालें ना म्हणून हांवें दुसऱ्या स्टेटींनी ट्राय केलें. तशें हांवें खुबशा मिनिस्ट्रीनूय घातिल्लें. सो हांव क्वॉलिफाय जाता, आमी हें जाता. पूण तातूंत अरुणाचल प्रदेश जो आसा पळय न्ही, अरुणाचल प्रदेशा खातीर जेन्ना टॅब्लोचे टेंडर आयिल्ले पळय न्ही, तेन्ना टॅब्लोचे टेंडर आयिल्ले तेन्ना कितें जालें की आमी टेंडर आयला पळय तेच दिसा आमी अरुणाचल गेले. हांव आनी म्हाजो एक फ्रेंड अनुप म्हणटा पळय तो. तेज्या नंतर हांव 14 दीस रावलो थंय. अशें काय न्हय की हांव 14 दीस रावन स्वता रावन तेंची फूल बुकां वाचून स्टडी करून आमी डिझायन केलो. डिझायन थंयच बसून डिझायन केला. डिझायन करून आमी डिझायन सबमिशन केलें. डिझायन सबमिशनाक आमचो डिझायन आमकां कॉम्पिटिशनाक आनीक 2 जाण आशिल्ले जे हांगासरले नामनेचे आसले. तांच्या हातून तांकां सगळ्यांक आमचो डिझायन चड आवडलो. वी वर द आमकां हायेस्ट मार्क्स आमकां पडले आनी वी वर द लोएस्ट. कळ्ळें न्हय. ताज्या नंतर आमी हांगा आयले. हांगा आयले तेन्ना 27 डिसेंबराक हिमाचल प्रदेशाचे टेंडर आयले. हिमाचल प्रदेशाचे टेंडर आयले तेन्ना आमी हिमाचल प्रदेशाक ट्राय केलें. कळ्ळें न्हय. तसो आमकां हिमाचल प्रदेशूय मेळ्ळो. हितून कशें आसा, हांगा काम करप म्हटल्यार हांगा येवन काम करप एक 1.5 म्हयनो ही तुका वेगळी म्हाका जाल्यार आमच्या फूल टिमी जाल्यार ती वेगळी खोस कशी, कित्याक आमी येदे व्हडले लेवलाचेर इंडियाचो सगळ्यांत व्हडलो इव्हेंट हो देशा खातीर आमच्या. पण ते दोन टॅब्लू एक वांगडा करप इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. डिफिकल्ट टास्क असो ना. डिफिकल्ट आमी व्हडले टास्क घेवनूच हांगा पावले न्ही. आतां इंटरनॅशनल येदी व्हडली इफी करता. हांवें हेज्या पयलीं शिगमो केला, हेज्या पयलीं कार्निवल केला, पर्पल फेस्ट केल्या. हे मोठे इव्हेंटूच. म्हाका तशी म्हाजी स्वताची आमची टीम आसा. म्हाजी स्वताची टीम आसा. आतां कांयच ना म्हटल्यार म्हाजे कडेन हांगा भुरगे कांयच ना म्हटल्यार 64 भुरगे हांवें हांगा हाडले. 64 भुरगे. आमी गोवा निवासान आतां जवळ जवळ गोवा निवासान आमी 9 जाण रावतात. म्हाजे मेन जे आसा पळय ते. तेज्या भायर मागीर हांवें थंय टेंटान दवरल्या. मागीर हांवें थंय वेन्यूआक तेंकूनच लागीं 2 फ्लॅट घेतले आनी तितून म्हाजे थोडे टिमींग दवरल्या. कळ्ळें न्हय. सो डिफिकल्ट काम घेना बरोबर टास्क तुवें करूंकूच जाय न्ही. डिफिकल्ट आसूं कितें आसूं तूं जेन्ना फुडें सरता तेन्ना सगळें करूंकूच जाय न्ही. त्रास काडून करूंकूच जाय. त्या हातून सेकंड थिंग त्या हातून कशें आसा की एक बरी उमेद जाली की हांव फर्स्ट टायम गोंयकार, हांव पयलो गोंयकार जो दुसऱ्या स्टेटीचे फर्स्ट टायम 2 फ्लोट करता. आय एम द फर्स्ट टायम. सो ते हितून म्हाका आनीक चड उमेद जाली. तेतून आनीक मातशें हें जाता. पण तुका एक हे डिसअपॉइंटमेंट जायना की गोंयचो फ्लोट मेळना म्हणून? ते आतां म्हाका डिसअपॉयंट काय कितें तें तुमी तेंकां विचारपाचें. हांव तशें कांय उलोवंक शकना. कळ्ळें न्हय. ओके. कारण 2020 मरे हांवें जेन्ना फ्लोट केल्लो पळय न्ही 2020 तेन्ना तुमी खूब जाणांनी तो आमी बेबो फ्रॉग दाखयल्लो तेन्ना खूब जाणांनी कमेंट्स बीन केल्ले. पयलीं म्हटल्यार हांव तुज्या मार्फत आयज म्हाका इतली वर्सान संदी मेळ्ळा म्हणून हांवें क्लियर करता हें सगळें. 2017 आमी 2017 हांवें फ्लोट केल्लो पळय न्ही ताज्या नंतर 2020 केलो. 2020 गोंयच्यान म्हाका थीम धाडलेली परशुराम भूमी. डिझायन म्हाजो आशिल्लो. परशुराम भुमीन आमचो परशुरामाच्या फाटल्यान आमचें जें पळय गोंय कल्चर सुदारणा जाल्यार हो आमचो टॅब्लो आशिल्लो. सो
नोव्हेंबराच्या लास्ट विकाक मिटींग आशिल्ली. हे मातशें प्लीज हे तुमी मातशें नोट करून सांगा, कारण न्ही म्हाका एकदां मुख्यमंत्र्यान विचारलें अरे तुवें तो फ्रॉक सो घातलो रे थंय काय म्हणून. सो म्हाका ते तुज्या हातूंतल्यान म्हाका एक सांगपाक मेळ्ळें आनी हें म्हाका मुद्दम सांगपाकूय जाय, कारण सगळ्यांच्या तकलेन तेंच जाल्लें आसा कित्याक ती म्हाजी हें न्हय. तेन्ना 2020 नोव्हेंबराच्या लास्ट विकाक आमकां डिसेंबराच्या फर्स्ट विकाक जेन्ना पळय हें आशिल्लें मिटींग हांगा, तेन्ना आमचे कडेन इतली हें जाली तेन्ना इवन इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल्स आसा. अशें काय न्ही तो हांवें केलां अशें काय न्ही, पूण ताका बायोडायवर्सिटी ऑफ गोवा म्हणून नांव दिल्लें. तातूंत अकस्मात आमच्या डिसेंबराच्या फर्स्ट विकाक अशें जालें की आमकां डिझायनूच चेंज करपाक लायलो. डिझायन चेंज करपाक लायलो तेन्ना मॅडम मेघना शेटगांवकर आशिल्ली, तिणें तेंचे कडेन आर्ग्यू केलो ना आमी अशें करूंक शकना, कारण हें आमचें अशें न्ही तशें न्ही. तिणें तेंच्यांनी कितें सांगलें की ज्यो स्टेटी ज्यो आसा जेन्ना हांगा पावल्यो वी हॅव टू शो द आमच्या इंडियेन सगळे कल्चर्स आसा ते आमचे जे कोण येतात तांकां म्हणजे भायल्यान जे कोण पळयता आउट ऑफ इंडिया तांकां कळपा खातीर. सो जालें. हांव तितून कसो वेंडर आमी कांय उलोवंक शकना. जेन्ना ऑफिशियल जेन्ना कितें आसता पळय न्हय तें ऑफिशियल उलोवप आसता, आमी न्हय. आमी एज अ डिझायनर म्हणून ते आमकां चेंजीस जावं की आमचे कडेन सजेशन्स हे ते कलर्स हे ते सांगूंक शकता. थीमीचेर प्रमाणे ऑफिशियलांनी उलोवप आसता. जालें. ताज्या नंतर म्हाका अजून याद आसा 14 डिसेंबराक म्हाज्या चलयेचो बर्थडे. 14 डिसेंबराक म्हाका एमओडींतल्यान फोन आयलो की तुका 18 डिसेंबराक येवपाक जाय. 18 डिसेंबरूय तुमकां सांगता कित्याक याद उरलें ते 18 डिसेंबर म्हाज्या बाबाचो बर्थडे. 18 डिसेंबराक हांव दिल्लीक आयलो तेन्ना आमकां 6:30 मिटींग आशिल्ली DRDO भवनांत. हांव म्हाजो मॉडल घेवन आमी रेडी येयले. तेन्ना म्हणपाक ये सब छोडो, ये नहीं चाहिए. हांव थंय शॉकाद जालो, कित्याक आनीक एक 26 ते 28 भितर फ्लोट करूंक जाय न्ही रे. तर हांव शॉक जालो की हे कितें सांगतात. तेंच्यांनी मागीर आमकां कितें सांगलें, हातून न्हय तुमी मातशें विचार करूंक जाय. तांच्यांनी आमकां कितें सांगलें, देखिए ये जो है ना ये कल्चर जो आप लोगों ने दिखाया है ये बाकी स्टेट में भी है. आय सेड ओके आतां कितें तरी चेंजीस सांगतले, कित्याक म्हाका उलोवंक मेळना, आमी तें प्रेझेंटेशन दिवप आसता. तर तेन्ना तेंचे ऑफिशियल कोण म्हणून ऑफिशियलाक आपयलो फुडें. ऑफिशियलाक आपयलो तेन्ना अशें मोबायलाचेर मरे असो मोबायल काडून मरे तांच्यांनी असो मोबायल काडून ये आपका गोवा में सेफ गोवा फ्रॉक तो कॅम्पेन जाल्ली पळय, फ्रॉक कॅम्पेन सेफ कॅम्पेन कितें तरी आशिल्ली ती, तो तांच्यांनी काडून दाखयलो. हो म्हणपाक हांगा बेबो घाल, आतां परशुराम काडून बेबो घाल. सो हांव तेन्ना उलयलो हांवें म्हणलें नहीं ये नहीं हो सकता है म्हणलें, क्योंकि ये कल्चर में वास्ट डिफरन्स है. तेन्ना ऑफिशियलांनी सांगलें तांकां. ते म्हणपाक नहीं हमारा एक बात सुनिए, ये जो आपका टेब्लो जो है इस तरह से और दूसरे स्टेट्स में भी चलते हैं, सो अपना स्टेट जिसके लिए फेमस है वो दिखाना चाहिए. तेन्ना हांव ओगी रावलो, कळ्ळें तुका न्ही. हांव ओगी रावलो तो ऑफिशियल म्हणपाक बताइए. तेन्ना ते आमकां फुडें फ्रॉक घालपाक लायलो. फाटल्यान पणजेची चर्च घालपाक लायली, जी म्हाज्या कॉन्सेप्टान नाशिल्लीच. चर्च घालपाक लायली आनी बीच पे म्हणपाक कार्निवल दिखाओ. बीच कार्निवल म्हणना बरोबर हांवें तेन्ना विचारलें सर हमारे गोवा में बीच कार्निवल ये वेडिंग्स थीम में हो जाता है, यहाँ पे नहीं है वैसा. चर्चीचेर कांय उलोवंक शकना, चर्च ही खरी आसा न्ही आमची. फ्रॉक सेफ कॅम्पेन केला म्हणून फ्रॉक म्हाज्या गोंयानूच ना, तेजेर म्हाका म्हणपाक आप बात नहीं कर सकते. हांवें म्हटलें ओके. आमी भायर सरले थंयच्यान हांव डिपार्टमेंटान गेलो तेन्ना डिपार्टमेंटान म्हाका थंयच्यान सोमती काडली आनी तांचे कडेन लेटर आयलें की तुमी फ्लोट करपाक म्हाका वर्क ऑर्डर दी. आमी हांगा आयले तेन्ना हांवें फूल कम्युनिकेशन केल्लें आमी म्हणजे सगळ्यां कडेन की ते अशें सांगता कितें करपाचें काय ना करपाचें. आमी येयल्या तर खरें करपाक हांगा म्हाका कोणाचोच कांयच उद्देश रिप्लाय ना काय ना म्हाका वर्क ऑर्डर दिल्या. वर्क ऑर्डर दिला म्हणून आतां तेंचे सांगता ते आयकचें पडलें न्ही रे म्हाका. ओके. तेंच्यांनी हांवें तरी तो फ्रॉक आमी लास्ट मिनट पर्यंत झरयलो. लास्ट जानेवारीच्या 9 ते 10 तारीख पर्यंत हांवें करनासतना रावलो, घासयलो हांवें टायम, कित्याक आमचे कोण कितें सांगतले हे करतले ते करतले काय म्हणून. जालें ना, तर म्हाका करचें लागलें. शेवटाक सगळें जातरीकू म्हाका एज अ 26 जानेवारीक म्हाका कळ्ळें की ब्राझिलाचो जो पळय प्रेसिडेंट जो आयिल्लो पळय न्ही तेणे आमच्या टेब्लोचें एप्रिशिएशन केलां. म्हणजे तेकाय दाखोवपाक की गोंयान आमचे कार्निवल आनी असले कल्चर्स आसा म्हणजे ब्राझिलाक आसा न्ही रे तशें, कळ्ळें न्ही. तेणें आमकां खंय एप्रिशिएट केलें. सांगलां कोणें आमकां, प्रेसिडेंटान सांगलां. तेन्ना इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचे सगळे जे ऑफिशियल्स आयिल्ले पळय न्ही, इन्क्लुडींग द शांतो प्रकाश जावं मागीर मेघना शेटगांवकर, हांच्या फुड्यान आमचे कडेन रामनाथ कोविंद
5 मिनटं आमच्याकडे उरलेला. आपका जो टॅब्लो है वो इसने अप्रिशिएट किया म्हणून प्रेसिडेंटानं ब्राझिलाच्या. त्याच्यानंतर शेवटाक म्हाका कळ्ळें हें सगळें जें केल्लें ते म्हणजे आमचे स्टेट ताका म्हणजे ताका ताका आनी म्हणजे आमचे इंडियेन असोय कल्चर आसा. आमचे इंडियन एकूच कल्चर ना, असोय कल्चर आसा. कळ्ळें न्हय. तातूंत मागीर कितें जालें म्हाका ते केन्नाय हें जाता की आमचेर आरोप कित्याक काय म्हणून. आमी करून दाखयलो, आमकां करपाक जाय आशिल्लो आमी केलो ना न्हय. आनी आमी बऱ्यांतलो बरो करून दाखयलो म्हणून आमकां एप्रिसिएशन मेळ्ळें न्हय तेन्ना. ओके. सो बेसिकली तुका दिसता की ह्या कारणां खातीर तुका फुडें टेंडर मेळोंक ना गोंयचो? अशें म्हाका एकदां कोणें म्हटलां. सो ती म्हाजी हें न्हय न्हय. तुजी चूक ना हय. तातूंत. हांगा कशें आसा, हांगा तुमी जेन्ना हांगा आतां तुमकां आतां अरुणाचलाचेंच सांगता. अरुणाचलाची म्हाका वर्क ऑर्डर मेळ्ळ्या 23 तारखेर म्हाका वर्क ऑर्डर मेळ्ळ्या. हांव कॅम्पान गेलो ट्रॅक्टर आनी ट्रेलर घेवपाक. सो आमकां एक मिटींग आशिल्ली. 27 का 28 तारखेर मिटींग, म्हाका याद ना, हांव तुका मागीर सांगता. 27 का 28 हेच्या मदीं मिटींग आसा. हय. 28 का अशी कितें तरी म्हणजे एंडाकूच आशिल्ली मिटींग. ते मिटींगेक हांव गेलो. ते मिटींगेक गेलो तेन्ना आमी थंय मरे कितें दाखयलां की तेंची ती कम्युनिटी आसा पळय न्ही थंयच्यो, तेंचे मेन आयडल्स कशे दाखयल्या. तेंच्यांनी तेंचे थंय हें आसा म्हणजे तेंच्यांनी सगळे ते कॉपर्स केल्या. म्हणजे तगीन तेंचे हें आसा कम्युनिटी तेंचे ते मरे आमी फ्रंट ट्रॅक्टराक घालिल्ले. फ्रंट तांच्यांनी कितें सांगलें आमकां, अरुणाचल प्रदेश एज नोन एज लायक ग्रीनरी. खरी थंय ग्रीनरी भरपूर आसा. नॅचरल हें सगळें थंय हायजेनीक सगळें. फ्रुट्स मागीर फुलां फळां तेंची सगळीं. सो ती म्हणपाक ट्रॅक्टराचेर घाला, तेजेर थंय आयडेंटिटी येवन. आनी हें जें तुजें आसा पळय न्ही तें फाटीं घे. हें आतां केन्ना फ्लोट चालू केला हांवें, तें फाटीं घे. हांगा अशें ऑन द स्पॉट चेंजीस जाता. आनी ती तुजे कडेन दमान ताकद आसपाक जाय, धाडस आसपाक जाय तें करपाक. म्हणून अशे प्रॉब्लेम जातात. कळ्ळें न्हय. पण आनी थीम कितें आसली अरुणाचलाची? अरुणाचलाची थीम कितें आसा, विकसीत आनी उदरगत. विकसीत जावन तांचे कशें उदरगत जाल्यात ती. म्हणजे थंय कशें आसा, थंय तुवें पयलें चडशें पयलां आसतलें चडशे बॅम्बू केन्सांचीच घरां बीन. थंय सरकारान कितें केलां, बॅम्बू केन्सांची सुद्दां आसलीं तांकां सोलर पॅनल दिल्यात. कळ्ळें न्हय. थंय कशें आसा, एक विलेज जी आसा पळय न्हय, थंय मरे तुका फॉग आसल्या कारणान, आयस हें जाल्ल्या कारणान एक एकदां भुरग्यांक स्कुलांतल्यान वचपाक मेळना. सो ताज्या खातीर गव्हर्मेंटान तांकां लॅपटॉप्स दिल्यात. सो बेसिकली हय. तेंचे वॉटेवर हय, तेंचे विकास कितें जाला. आनी विकास. हिमाचलाचो कितें आहा? हिमाचलाचो आमचो तो रिनाउंड आर्टिस्ट जो रशियेचो आर्टिस्ट आसा पळय न्ही, तो फर्स्ट तेणें पेंटींग केल्लें तें हिमाचलान केल्लें. कळ्ळें न्हय. ते हिमाचलान पेंटिंगाच्या हेजे वयल्यान तेजे पेंटिंग्स जे आसा पळय ताजे म्युजियम्स जाल्ले आसा. थंयच्यान तांकां ट्युरिजम वाडला तांचो. ट्युरिजम वाडला. डेव्हलपमेंट कितें जाला पळय तेजेर केलां. सो बेसिकली तुका काय डिफिकल्टी येवंक ना हांचे टॅब्ल्यू करपा खातीर? ना ना, म्हाका डिफिकल्टी येवंक ना आनी थिमीचोय म्हाका हांव हें करूनच येयल्लें आसा. आज जेन्ना हांव तुका एक गजाल सांगता, हांव जेन्ना इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल करता, हो कॉन्सेप्ट म्हाजो आसता. 1-2 वर्सां जालीं ते फक्त एक थीम दिता, तेजेर डिझायनींग आनी कॉन्सेप्ट कसो हाडप तो आमचेर आहा. अंदू तुवें पयला आसतना आमी इको फ्रेंडली केला, तो तांच्या हातून नाशिल्लो. डिझायनिंगान आनी हातून आमी खंय कमी पडटा म्हणून जर कोण सांगता जाल्यार हांव हें तुमीच चिंतूंक जाय की नाल्यार इतलीं वर्सां जालीं हांव प्रवासान उरचो नाशिल्लो. ओके. शुभम सिद्धेश बाब, म्हाका एक विचारूंशें दिसता तुका. आतां हांव वळखता तुका पयलींच्यान, साळगांवच्यान. हय. सो बेसिकली एक ल्हानशा बिझनसांतसून तूं आतां एक मोठ्या पदाचेर पावला, म्हणजे तुजो बिझनस इतलो वास्ट वाडयला तुवें. तुजो डॅडीचोय हात आसा तितून. हय. सो बेसिकली तूं गोंयच्या भुरग्यांक कितें मोटिवेशन दिवंक शकता? कितें पळय, हांव मॅसेज एक दिवंक? गोश्ट सांगता. म्हाका न्ही एकूच फिल्डान आवड आशिल्ली. म्हाज्या स्कुलांतल्यान टिचरी सुद्दां सांगूंक शकतले तुमकां. म्हाजे टिचर म्हाजी एक म्हणजे म्हाका एक 2 टिचरी म्हाका सारकी अशी हें करताली. एक आरती टिचर आनी एक बिना टिचर म्हणटा मुश्टी फंडांतली. हांव तेन्ना स्कुलाच्या गॅदरिंगाच्या टायमार हांव बॅकड्रॉप बीन करतालो. 1982तल्यान मरे म्हाजी पप्पाची कंपनी. तशी पणजे पळोवंक वचत जाल्यार पणजे मार्केटान आमची शॉपां आसा. कळ्ळें न्हय. हांव त्या हातून केन्ना फिल्डान हांवें लक्ष घालूंक ना. म्हाका एकूच फिल्डान आवड आशिल्ली. हांवें तेच फिल्डान लक्ष घालून जेन्ना तुका एकूच हेजी आवड आसता तितून जर तुवें 100% तकली घातली जाल्यार तो प्रवास इतलो वयर पावूंक शकता. 10 कडेन तुजे तकले जाले काय मागीर खंयच्याच हातून तुजें हें जायना. सो 1982तल्यान म्हाजी पप्पाची कंपनी ऑफिशियल विनायक डेकोरेटर म्हणटा पळय ती आज इतलीं वर्सां जालीं. सो आमी सगळे म्हणजे आमी सगळीं स्टेप्सां चडून हांगा पावल्ले आसा. सगळीं स्टेप्सां चडून. तुमी जर तशें पळोवंक वयशात, हांव मुंबय सारक्या शहरान आतां काम करता, दिल्लीक करता. दिल्लीक हो रिपब्लीक डेचोच न्हय आं. दिल्लीक आनी खुबशीं कामां करता. हांव बेंगलोर करता कामां, पुनाक करता कामां. कळ्ळें न्हय. आनी तशें हांव खुबशे स्टेटींनी आमी कामां करता.
ओके सो म्हाका तो सगळो म्हणजे आमचो प्रवासूच तसो जाल्लो आसा. सो बेसिकली तो मेसेज कितें आहा गोंयच्या भुरग्यांक हा धाडस गोंयच्या दाखोवची माझे म्हणणें इतलें ना, प्रत्येक इंटरव्यूआक ना म्हणजे तुम्ही जेन्ना पळय इफीक जावं कित्याकूय करता, हांव अशें म्हणिना की गोंयान म्हाज्या सारकेलो हांव एकटोच कलाकार. आमच्या गोंयान मरे खुबशे कलाकार आसा. तेंच्यांनी फुडें सरून मातशी एक जिद्द घेवन फुडें सरून कितून कितून हात घालपाक जाय. अशें कांय ना की आमच्या गोंयान कलाकार कमी हा अशें धरूं नाका. आजच्या तारखेन आजच्या तारखेन तूं जर आमचे रिस्क घेवंक सोदिना हय आजच्या तारखेन जर तूं आमचे शिगम्याचे फ्लोट जर पळयशी न्हय जाता ते शिगम्याचे फ्लोट किंवा नरकासूर जे आतां करतात हेजे, तेजे तूं जर मेकॅनिझम जर पळयशी जे करतात ते तितले हांगा सुद्दां जायना. हय हांगा सुद्दां जायना. हांव रिकॉर्ड सांगता तुका, तितले हांगा सुद्दां जायना. आमच्या गोंयान असले कलाकार आसा. फक्त तांच्यांनी फुडें सरूंक जाय, भितर सरूंक जाय. कळ्ळें न्हय. भितर म्हणजे कशें तांकां सपोर्टूय तसो दिवपाक जाय ना कोणाक. पूण आतां तांकां म्हाजे कडेन फायनान्शियल असिस्टन्स म्हणटा ते तो एक ताज्या खातीर मातशें कितें तरी एक तुमच्या सारकेल्या मनशांनी खंय तरी आवाज करूंक जाय. ना अशें ना, तुमच्या सारकेल्या मनशांनी खंय तरी विचारूंक जाय, कोणाक प्रश्न करून सांगपाक जाय. तेन्ना हांव तुका म्हाजी एक गोश्ट सांगपाचें अशें, म्हाजे कडेन जेन्ना आतां हांव दिल्लीचो फ्लोटाक हांगा येता, आतां म्हाजी पळय टीम आहा तितून चडशे गोंयकार आहा. गोंयकार आसा आनी म्हाजे कडेन जितले जाण म्हाका पळय जितले जाण कोण एप्रोच जाता, हांव तांकां केन्ना ना म्हणिना. हांव म्हाज्या कडेन यो म्हणटा, काम करुनी हें करुनी. कळ्ळें न्हय. असो कोणे एक टायम बुस्ट दिवपाक जाय. आतां इफीक सुद्दां म्हाजे कडेन कितलेशेच भुरगे आमचे गोंयचे येतात, आर्ट कॉलेजीस जावं खंयचे, हांव तांकां ना म्हणिना. कित्याक जेन्ना आमचे कडेन जेन्ना दिवंक तांकां हेल्प जाता करपाक, हो फायनान्शियलीच हितून हें नासता. हातून कशें आसता, कितलो सुमार खर्च जाता एक फ्लोट तूं करतलो हांगा पळय हो प्रश्न तुजो आसा पळय न्हय, हांवें जो आतां अरुणाचलाचो फ्लोट घेतला, ऑन रिकॉर्ड सांगता, अरुणाचलाचो हांवें जो फ्लोट घेतला हो 49 लॅक्सांक घेतला. ओके कळ्ळें न्हय. हिमाचलाचो 35 घेतला. हांगा तुका बेसिकली पयशांक कोण येना. आतां पळय इतले जाण आमी सगळे मेळून म्हणजे म्हाज्या सारके आनीक खूब जाण आसा. आमी एक फ्रेंड सर्कल ग्रुप कशे सगळे जे लिडर्स असतात हे आसता पळय ते. हांगा कोण तुका मरे पयशांक येना. हांगा फक्त हांगा तुवें एक फ्लोट करप जावं कितें तुका व्हडलें एक प्रेस्टीज रिकॉग्निशन ब्रँडिंग हय. एक तुका एक बरें हें जाता, एक नांव जाता तुजें. कळ्ळें न्हय. ओके सो तुवें आतां म्हटलें की भुरग्यांनी फुडें सरोंक जाय आनी आय थिंक इट्स टायम द गव्हर्नमेंट ऑल्सो गिव्स सम असिस्टन्स थ्रू EDC आनी जे बाकीचे बँके कडल्यान गव्हर्नमेंटान जर तांकां मदत केली जाल्यार भुरगे सिद्धेशा भाशेन सिद्धेश बाबान जे हें केला ताजी कलाकारी आतां दिल्लीन दाखयला, तो खुबशे स्टेटीन दाखयला म्हणटा तो, त्या तरेन भुरगे वयर वतले. आनी एक तुका म्हाका सांगपाक जाय, आनी एक हांवें हालींच एक वर्कशॉप घेतिल्लो आसा पणजेच्यान लागीं. हांव चड करून थंय मरे आमचे चडशे यूथ जे पळय गोंयकार आसा ते कशें आहा, लेजर कटींग मशीन्स आयल्या, CNC कटींग्स आयल्या, खुबशे तशे टॅक्नॉलॉजीज आयल्या. हांव चड करून हांव शक्यता ट्राय करतलो हे हितून जी मशिनां जी आसतली पळय न्ही तितून हांव चडशे मरे आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक हाडून शिकोवन हांव म्हाजे कडेन दवरूंक सोदता. हें म्हाजें एक हें आसा की कशें आसा ते मरे चडशे भायलेच भुरगे शिकूंक वतात. जर म्हाका जर एक 4 जाण एम्प्लॉईज जर मेळ्ळे बरें, हांव तांकां ते धाडूं शकता शिकपाक मुंबय. तो एक 45 डेजाचो कोर्स आसता. कळ्ळें न्ही. आनी तांकां दवरून मागीर तांकां दवरून मागीर आमची एक टीम सेट जातली पळय तशें करूंक सोदता. हें म्हाजें एक आसा विचारान. सो हांव जसो गोंयान पावलो फेब्रुवारीन, हांव तो म्हाजो वर्कशॉप आहा तो फूल 100% पयलीं रेडी करतलो. बाय द एंड ऑफ मार्च म्हटल्यार हांवें सगळी मशिनाज बीन हाडून हांव हें करपाक जाय. म्हणजे टोटल डेकोराचें प्रोडक्शनाचें आसा. ओके थँक्यू सिद्धेश बाब, तुवें आपलो प्रेशियस टायम दिलो आमकां. तुका आमी जाणा तुका वचपाक जाय आतां आनी वी विश यू ऑल द बेस्ट. आनी हाज्या फुडें तुवें मोठी मोठी कॉन्ट्रॅक्टां घेवची आनी गोंयचें नांव वयर काडचें. थँक्यू.